की जसो शिगमो आमी लास्ट टायम केलो, लास्ट टायम आमी एक वेगळो प्रकारचो शिगमो केलो, बरे बरे कलाकार हाडले, बरे बरे प्रोग्राम्स हाडले आनी बरो प्रोग्राम सगळे वास्कोकार इतले हॅपी जाले ते पळोवन आमची कमिटी आनी सगळे जे वांगडी जे काम करतात तेय खूब हॅपी जाले की पयले फावटी आमी कितें तरी वास्कोकारांक बरें दिवंक शकले म्हणून। आतांय आमचो प्रयत्न तेच आसा, आमी सगळीं आतां फुडले मिटिंगेक घेतले पूण एक बरो प्रोग्राम लास्ट टायम जाल्लो ताज्याकून डबलीन वाडटा तशें स्केल वाडत वचपा जाय, सो ताज्याकून बऱ्यांतलो बरो प्रोग्राम करपा खातीर आमची फूल कमिटी वावरतली आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा, हांव अध्यक्ष 2 वर्सां जाला पूण हांगा तुमी फाटल्यान पळयता ही सगळी कमिटी खरी काम करपी ऑन ग्राउंड वर्क करपी ही कमिटी। सो ह्या कमिटी कडल्यान म्हाकाय खूब अपेक्षा आसा आनी लास्ट टायमूय आशिल्ल्यो पूण खंयच म्हाका तांणी कंप्लेन करपाक नाल्यार कोणाचेर तापातापी जावना, एक बऱ्या प्रकारचो प्रोग्राम सगळ्या वास्कोकारांक मेळ्ळो जो एप्रिशिएट जालो। ताजी बाब खंय तरी आमी आयज पळयलां की जेन्ना मिटींग चालू आसली मातसो बोवाळ जालो पूण तुमचें नांव जेन्ना सजेशन जालें कोणूच आवाज करूंक ना, युनॅनिमसली युआर इलेक्टेड। सो दीस टायम वॉट आर युअर प्लॅन्स? म्हणजे तुका सेकंड टायम लोकांनी युनॅनिमसली इलेक्टेड केला। त्या खातीर हांवें सगळ्या सभासदांक सांगलें तुमचे देव बरें करूं म्हणजे लास्ट टायम तरी मातसो इश्यू जाल्लो पूण ह्या फावटी सगळे तेच मनीस आशिल्ले पूण कोणेच कांय बोवाळ करनासतना म्हाका हे दिलो, त्या खातीर म्हाकाय बरें दिसलें की लास्ट टायम जे आमी काम केल्लें आमचे कमिटीन काम केल्लें म्हाका मान दिवप म्हणल्यार म्हज्या फूल कमिटीक मान दिवप, म्हजो एकट्याचो श्रेय न्ही तें। सो आज जेन्ना म्हाका परत एकदां तांणी चान्स दिलो म्हणजे दीस क्रेडीट गोज टू ऑल माय कमिटी मेंबर्स, ऑल मेंबर्स जे सगळे ग्राउंडार काम करताले। कितली तरी वर्सां जाली आमी हांगा शिगमो करता, गव्हर्मेंट तरी आतां पयशे दिता पण आमी पयलीं लोकां कडेन दुकानांनी भोंवून पयशे एकठांय करताले आनी ताकाच लागून तो इश्यू जाला पयशांक लागून, पण तितून कांयच ना। आमी तो रेजोल्युशन पास केला, रेजोल्युशन पास करून सगळ्यांनी पयशे हाडून दिवचे अशें मागणें केला। लास्ट टायमार दाजी साळकारान जो प्रोग्राम केल्लो बरो केलो, जसो शेखर कडपकर करतालो, मिलिंद नायक करतालो तसो तेणें प्रोग्राम केला आनी इतलो बरो केलो, लोकांनी पयशे दाजी साळकर म्हणून ताका पयशे दिले आनी बरे प्रोग्राम जाले, कोणाची कटकट ना, कोणाची कांय येना। हेच आमकां जाय। शिगमो म्हटलो की आमी पीस लोकांक दाखयता की आमी एकठांय आसा आनी एकठांय आमी वावरता आनी ताकाच लागून आमी ह्या फावटी कोणाचे सेकंड नेम येवंक नासले, प्रेसिडेंट म्हणून दुसरो येवंक नासलो। दाजीचे नाम स्टार्टिंग पासून 4-5 दीस जाले चालूच असले आमचे की ह्या फावटी आमी दाजी, ह्या फावटी आमी दाजी आनी हेच आज हॉलान सुद्दां लोकांनी सगळ्यांनी दाखले दाजी। तर लास्ट टायम तुम्ही पळयलो जो शिगम्याक बोवाळ जाल्लो तो ह्या फावटी कांयच नासलें, सगळ्यांनी मेळोन अध्यक्ष निवडलो आनी कोणीच ऑब्जेक्शन हाडूंक ना पूण सुरळीत जाले। इश्यू आसलें कित्याक लास्ट टायमाचो एकावंटाचो इश्यू जाल्लो, पयशे ट्रान्सफर जावंक ना म्हणून, पूण ह्या फावटी आमी तें रिजोल्युशन घेतलें 2005 जे एकावंट आसलेले ते एका कोणी अध्यक्ष जावं एक्स अध्यक्ष जावं ते ट्रान्सफर जावपा जाय, ते पयशे उरपाय ना कित्याक हो जो शिगमो आसता तो वास्कोकारांचो आसता आनी आमी वास्कोकारांक कितें बरें दिवपाक जाय आनी आमदारान पयलीं दाखोवन दिलेलें आहा म्हणून लोकांची अपेक्षा आसा फुडल्या वर्सा कितें शिगमो बरो जातलो। आतां तुमकां खबर आमी येयल्ले मिटींग घेवपाचें कारण म्हणजे कोड ऑफ कंडक्टूय लावपाचें तेंय तुमी उलयले पूण लोकांक कितें जाय, लोकांक शिगमो जाल्लो जाय, कोड ऑफ कंडक्टाचें जातलेंच तेगे जावपाचें पूण एक बरें जालें आयज फर्स्ट टायम हांवें पयले इतले मिटींग घेतले आसतले पूण हे फर्स्ट टायम बरयले सगळे एकठांय जाले, कोण कोणाचो दुश्मन ना। सगळे जेन्ना मातसो भायर 1-5 मिनटां भितर बोवाळ जालो पूण मागीर जेन्ना सगळे भायर सरले ते सगळे बरयले। अशेंच फुडले पिढयेकूय आमी अशेंच दाखोवपाक जाय की आमच्या भितर मतभेद खंय दिसपा येना। लॉंगेस्ट सर्विंग चेअरपर्सन ऑफ मोर्मुगांव शिगमोचो प्रेसिडेंट आतां सद्याक दाजी आहा आनी यू ऑलवेज बीन ए सपोर्टर। सो आयज दाजीची निवड जाल्ली आसा, कितें सांगूंक सोदता? तर मुरगांव नागरीक शिगमोत्सव समिती 2023ची मिटींग आमचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकर ह्याच्या नेतृत्वा सकयल जाली आणि आमदारूय उपस्थित आसले बाब दाजी साळकर। गेल्या वर्सा दाजी साळकर शिगम्याचे अध्यक्ष झाले, ह्या वर्सा मिटींग जाली। एक सांगून दिसता की मनोहरभाई पर्रीकर सभागृह असे नाव दवरल्यानंतर पहिली ती मिटींग आमची आणि मनोहरभाईचो आशीर्वादूच असे एक म्हणया आमी की नाजाल्यार आमचे शिगम्याक डेली मतभेद आसता, वाद जाता आणि खूपशी भायर वायट मेसेज वयता। जशें आमच्या अध्यक्षान सांगले की जेन्ना आमी आपल्या भाशणान सांगले तेंच्यांनी की आमी आतां हांगसून भायर वयतले, आमी हिंदू म्हणून आमी वायट मेसेज दिवया नाका समाजाक, आमी एकजुटान रावया, रुलींग ऑपोजिशन ना, सगळे मेळून कार्यक्रम करया। आणि गेल्या वर्सा तेंच्यांनी ते जरी पहिले फावट झाले अध्यक्ष जाल्यार बऱ्यापैकी तेंच्यांनी कार्यक्रम हाडलो, बऱ्यापैकी टीव्ही स्टार भाऊ कदम, श्रेया बोगडे, भद्रिके, त्याच प्रमाणे मिलिंद गुणाजी स्टार
एक्टर बोरवणकर, विश्वजीत बोरवणकर, बऱ्यापैकी ऑर्केस्ट्रा आणि सगळ्यांचो बरो प्रतिसाद लोकांनी आमची स्तुती केली असो अध्यक्ष करपाक जाय म्हणून. आता ह्या वर्सा परत सगळे एक मतान दुसरे नावच येवंक ना, नाल्यार 4 नांवां येता, आमी एकीकडे वयता आणि शॉर्टलिस्ट करून एक अध्यक्ष जाता. ह्या वर्सा दाजी साळकराचें नाव घेतले कोण नाव आणि दुसरो अध्यक्षच्या पदाक नावच येवंक ना. जाल्यार हितून तेजे कळटा तेज्या कामाची पद्दत इतकी बरी आहा, ते डेव्हलपमेंट आसूं जावं मनोरंजना कडेन. जाल्यार दाजी बाबाक कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा हांव एक पयले फावट. आणि दुसरी गजाल तेंच्यांनी आतां सांगलां की कोड ऑफ कंडक्ट लागूंक शकता. कोड ऑफ कंडक्ट लागले जाल्यार अध्यक्ष आमी तांकां निवडलात. त्यांच्या अध्यक्षते खाली आमी कोणाक तरी कार्याध्यक्ष काडटले आणि त्यांच्याच नेतृत्वा सकल हो शिगमोत्सव जातलो. जाल्यार सबंद जनतेक विनंती करता, गेल्या वर्सा जसो शिगमोत्सव केला त्याच्यान त्यांचे विचार हा साळकार बाबांचे की ह्या वर्सा आनी बरो करया.